नमस्कार हांव वॉल्टर नंदलिके मगाच्यानो आमी कन्नडांत कॅन्सर गेल्लोना म्हणलें एक कार्यक्रम पटल्या 1-1.5 म्हयन्यांत हांव निरंतर जावन हर एका आयतारा दनपारां 12 वरार दायजीवळ टीव्हीचेर प्रसार करना आसा हांव. आनी ह्या कार्यक्रमांत आमी MIO मँगलोर इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑन्कॉलॉजी हांगाचे उंचले डॉक्टर कॅन्सर स्पेशलिस्ट तांकां आपोवन खंयचे कॅन्सर्स आसात आनी नॉर्मली सडावत जाणांक मेजॉरिटी जाणांक तांचे प्रॉब्लेम आसतात ताच्या विशयांत उलोवन ताजे कशे ताजे समस्या येतात ट्रिटमेंट कालें कशें आमी एक प्रिकॉशन काण घेत ह्या सगळ्या विशयांत आमी विवरण दिता. हे कार्यक्रम आमी कन्नडान करता कित्याक म्हळ्यार चड लोकांक तें पावोवन दी म्हणल्या खातीर. पूण आज एक कार्यक्रम असलो एपिसोड हांव कोंकणीन करना आसा आनी ताका कारण आमचो मानेस्त रिचर्ड मचादो गांवांत देरेबायलचो. 1 वर्सा आदीं ताका हेड एंड नेक कॅन्सरांत एक हें आसा तें जिबेचें कॅन्सर म्हणटा हांव आनी माउथ कॅन्सर म्हणटा हांव ओरल कॅन्सर म्हणटा हांव. आनी ह्या हेड आनी नेकाच्या मोदें डॉक्टर सुरेश रावान सांगच्या प्रकार सुमार 45 to 50 डिफरंट कॅन्सर येवचे चान्स आसता. खबर जाणांक आमकां ही गजाल गुर्तना पूण तातूंत सडावत येवचें तोंडाचें कॅन्सर कारण जावंक पुरो आमी रेग्युलरली तंबाखू खावचें स्मोक करचें एक्सेसीव ड्रिंक्स करचें या इवन ड्रग्स काणगोवचें या नाकाक पूड ओडची हातूंत मेजॉरिटी कॅन्सर येवचें म्हणलें आमकां कळून आयलां. पूण आज रिचर्ड मचादो आमच्या सांगात आसा ताका असली संवय ना पूण जाल्यारय ताका जिबेचें कॅन्सर आयलां. तें कशें आयलें कशें फेस केलें ताका मेडिकल ट्रिटमेंट कशें आसलें फॅमिली सपोर्ट कसो आसलो आनी तो आज भोव उदार मनान उक्त्यान आमचे कडेन ताजी स्टोरी शेअर करूंक आयला. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मदें साबार जाणांनी ही ताजी स्टोरी आयकून प्रिकॉशन्स काणून आमची भलायकी सांबाळचें. दुसरें जर तर कोणायकी जिबेच्या मातनीक बॉडीचे खंयच्याय जाग्यार कॅन्सर आयला जाल्यार धैर्यान रावा धीर सांडी नाकात. कित्याक म्हळ्यार कॅन्सर इज नॉट डेथ लेट अस ब्रेक द मिथ ಎಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಲ್ಲೋಣ आमच्या प्रोग्रामाचे स्लोगन देखून आज आमी ताजे कडेन उलोवन कशें एक कॅन्सर ताणें फायट केलें आतांय फायट करना आसा आनी तो आमकां कशें इन्स्पिरेशन आनी प्रेरणा जाता ह्या विशयान ऐकया. रिची बाब कार्यक्रमाक स्वागत. आज इंटरव्यूक येताना तूं म्हणून म्हाका गुंतनातलें म्हाका नांव रिचर्ड म्हणून सांगलें कित्याक म्हळ्यार आमी MIO हॉस्पिटलाच्या प्रेमायसेसार आसा. मागीर म्हाका कळलें आमी तुका मेळ्ळ्या तुजो चेरको बरो एक टॅलंटेड म्युजिशियन रुबन आनी तुजी मिसेस जेन ती दुबयंत आमी वळखता आनी तुयी मस्त सोशल सर्विसांत इनवॉल्व आसुल्लोय देखून बारी एक धैर्य करन कितेंय दाक्षिण करनासतना तूं लोकांक आनीकी चड एक जागृत करच्या खातीर आयलें त्या खातीर तुका देव बरें करूं. आतां तुजी एज 66 रायट? म्हणजे प्राय 66 66 वर्ष 66 आनी तुमी तुमचें घर देरेबायल? आमी देरेबेल रावचे. ओके. पयलें तावनी देरेबायल तुगे कशें? ना हांव जल्मल्लो उद्यावर उडपी उद्यावर आमी मुलं जावन उद्यावरचें. ओके. मागीर म्हजें शिकापानी संपल्या उपरांत हांव कुद्रेमुखायनूर कंपनींत कामाक जॉयन जालो. म्हाका मागीर मंगळूर पणंबूर ट्रान्सफर जालें. ताचे उपरांत आमी देरेबेल गिरकाण गेले. ओके ओके. आतां फाटल्या सुमार 20-22 वर्सां जावन आमी देरेबेलांत सेटल जावन आसा. आमी सेटल जावन आसा. ओके बरें. आज आमी मेनली कॅन्सराच्या विशयान एक अवेरनेस करच्या खातीर तुजे कडेन उलोवंक आयल्या. तुका जिबेचें कॅन्सर म्हणटा ताका माउथ कॅन्सर ओरल कॅन्सरय म्हणटा हांव हेड एंड नेकाचें एक पार्ट. पूण ताजे सिमटम तुका कशें आयिल्ले केदळ आयिल्ले? म्हाका 2024 सप्टेंबराच्या निमाण्या हप्त्यांत अशें प्रॉब्लम आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें. ताच्या पयलें सुमार 2 म्हयन्यांत हांव म्हाका विशेश खोंकली आसली आनी कान दूख आसलो. ओके. त्या पासत हांव ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर कन्सल्ट केलें. तांणी चॅक केलें तांणी वखद दिलें पूण तातूंत म्हजी खोंकली आनी पुरो कांय सुमार जावना म्हजो कान दुखी सुमार जावना. अशें आसतना सप्टेंबराच्या लास्ट वीक निमाण्या हप्त्यांत 2024 हांव उद्यावर आसलो. आमी मुलत उद्यावरचें म्हळ्यार न्ही तें उद्यावरान म्हजें एक टुरिजम प्रोजेक्ट आसा. हांव कायाकींग चलयतां आगापे कायाकींग म्हणून. तशें हांव त्या खातीर हांव थंयच रावतालो. त्या दीस सकाळीं हांव उठून
ब्रश करता आसतना म्हज्या जिबेचेर कितें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ आसली म्हाका पळोवंक मेळ्ळी. इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज समथींग अबनॉर्मल. पेन असले की पेन नासली, दूख आनी पुरो कांय ना. हांवें ब्रश केलें, च्या आनी पियेलो, ब्रेकफास्ट केलो. मागीर थंयच उद्यावर म्हजो एकलो डॉक्टर आसा, हांवें केदारले गरज पडटा ताजे कडेन वचचें. ताचे कडेन गेलो. ताणें म्हाका पळयलें, चॅक केलें. तो म्हणूंक लागलो, ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರೇ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನಲಾಗಲು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಏನಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ म्हणून ताणें म्हाका रेफरन्स दिलें. उडपी अलंकार थिएटरा कडेन त्या सर्जनाचें क्लिनीक, म्हाका ताचें नांव आतां उरलें आसना. देखून हांव ताचें रेफरन्स काडून थंय डॉक्टरा कडेन गेलो. ताणें म्हाका पळयलें, टेस्ट केलें. तो म्हणालो ಇದು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು म्हणलागलो. ताका हांवें विचारलें, ಏನು ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಉಂಟಾ ವಿಚಾरलें. ताका डॉक्टर म्हणालो कॅन्सर ಇರಲೂಬಹುದು म्हणलागलो. ओके एनिवे आतां कालें करचें. डॉक्टरान आतां टेस्टींग प्रोसिजर खरीच म्हणल्यार मागीर खरीच आसता. खरीच वय ताका जायत म्हणलें हांवें. आनी बायोप्सी करतना सांगता कोणी मनीस हाजें सायन करूंक. देखून दुसऱ्या दिसा म्हज्या बायलाक हांवें ते उडपी येवंक सांगलें. डायरेक्ट आयिल्ले आनी आमी डायरेक्ट क्लिनिकाक गेले सकाळी 10 वरां अशें. आनी डॉक्टरान म्हजी बायोप्सी करच्या पासून तो ग्रोथ आसलो ताजो एक पीस कट करून म्हाका ट्रिटमेंट करून धाडलें. मागीर डॉक्टर म्हणालो रिपोर्ट ಬರಲಿಕ್ಕೆ 8 ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ म्हणलागलो. ಓಕೆ ಮಣಿಪಾಲ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ, ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ म्हणलागलो. ಆಯ್ತು ಸರ್ म्हळें. तो रिपोर्ट येता म्हणून सर आमी उद्यावर आसलो. बिकॉज ते 8 दीस बारी कश्टांचे न्ही. दूख आली, ताका स्टिचेस घाल्ले. दूख आयली की मागीर वय ना ना त्या गायाचेर दूख गायाचेर, आसली, मागीर म्हळ्यार ताचेर ताणें स्टिचेस घाल्ले. बायोप्सी करताना गाय वय 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 ते पीस काडटात न्ही बायोप्सी करताना, त्या टेस्टाक धरून स्टिचेस घाल्ले. मागीर उपरांत ताची दूख आसली, ट्रिटमेंट जालें. अशें आमी ते रिपोर्ट येता म्हणसर रावया म्हणून आमी उद्या व्हरत रावलो. नातल्यार म्हजी मिसेस फाटीवयचे कुडयाल देरेवेल घर आसा न्ही. मागीर 8 दीस जाले, डॉक्टराचे फोन आयले. बरें ती रिपोर्ट मध्ये येवंक लागलो डॉक्टर. आयत म्हणून हांव गेलो. म्हजे भायर म्हणल्यार हांव येता म्हणून लागले. तूं नाका भू समजून हांवच गेलो. वचून रिपोर्ट जालो, दाखयलो. पळयतना जालें पॉझिटीव, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ताका डॉक्टर म्हणूंक लागलो ಏನು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿ म्हणलागलो. मागीर हांवें ताका विचारलें हें कालें प्रोसिजर की म्हणून. ताका डॉक्टर म्हणूंक लागलो तुज्या जिबेचो एक पीस काडटात, जिबेचो एक पीस काडटात. डॉक्टर म्हणूंक लागलो 2/3 पीस काडटात म्हणून. म्हाका बीन दिसली एक पटी. मागीर म्हणूंक लागलो हांगा गळ्या कडेन हांगा तो हांगा कट लिंफ नोट्स काडूंक आसा तो म्हणूंक लागलो. जायत म्हळें हांवें. आतां मेडिकल जे प्रकार कालें प्रोसिजर आसा तें तांणी करीत ट्रिटमेंट वय की न्ही. मागीर म्हणूंक लागलो ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ म्हणलागलो. ताका हांवें डॉक्टर सांगलें ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ म्हणून सांगलें. ताका आयತು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ म्हणलागलो डॉक्टर. जालें. मागीर घरा येवन सांगलें बायलें कशें अशें म्हणून सांगून. बायलें गेलीशी खंत जाली. ऑफकोर्स इनफॅक्ट आय वॉज नॉट कळ्ळें वरीड ऑर समथींग लायक दॅट. नो 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 बिकॉज म्हाका पयलें बायपास सर्जरी जाला, पेंगटाचो स्लीप डिस सर्जरी जावन पेंगटा सकयल पॅरलायज जाल्लो. देवान म्हाका तल्या संकश्टांतले उठयलां. आनी हें कांय व्हडले विशय न्ही. आनी आतांच्या काळार कहली पीड आयल्यार ट्रिटमेंट ना म्हणून ना. एनीथींग कॅन बी क्युअर ट्रिटेड. येस येस बाय डॉक्टर्स एडवायस. म्हळ्यार म्हाका उगडास जाता बायबलान सांगता सिराकाच्या पुस्तकांत पीड आनी वखद म्हणून एक अध्याय आसा. तातूंत अशें बरयलां म्हज्या पुता तुका पीड आयल्या जाल्यार तूं तें इग्नोर करूं नाका, तुज्या वैजाक मेळ आनी तो कितें सांगता त्या प्रकार कर म्हणून. कित्याक म्हळ्यार डाक्टरी तांच्या पेशंटांक ट्रीट करता आसतना देवा लागीं मजत मागतात. आनी केमिस्ट देवान रचलो आलो पालो ग्रायंड करून तातूंत वखदां तयार करता आनी ती वखदां दाखतेर पिळसां दिल्ले वरवीं पिळसांची पिडा गुण जाता. अशें देवाचें बरें करचें काम निरंतर चलून आसता म्हणून सांगून एक उतर आसा. म्हाका तें मस्त उडास आसा. तशें हांव त्या हाचेर पातयेवन आमी डिसायड केलें आतां कोडयाळ वचचें सर्जरी करचें म्हणून. समस्या घाली म्हळ्यार
थंय म्हजे आयटम सगळे पुरा भायर आसात, घरा पेट्यात आनी पर्शियन माजरां आहात, सुमार 20-22 कुंकडां आहात, बरीं बरीं कुंकडां, फायटर कोंबे पुरो आसात, न्हय तर दोणी आहात म्हजे. जण केले 2 दिसां भितर पुरा धरून वयर घालें, पेटे कोणाक दिले, माजरां कोणाक दिलीं, कुंकडां कोणाक दिलीं, आमी बंद करून सुद्दां कोडयाळ आयलो. कोडयाळ येवन मागीर हांगा आमच्या कृष्णप्रसाद सराक आमी मेळ्ळो. आमकां आमच्या एका वळखीच्या मनशान आमकां एडवायस केलें. तांकां रिपोर्टांनी पुरो दाखयलो. तांणी रिपोर्टान सगळें पुरो पळोवन एक्सप्लेन केलें अशें 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 म्हणून. पूण डॉक्टर म्हाका विचार लागलो, न्हू तंबाखू तिंतीरा सत्य सांगचे जाल्यार म्हज्या जीण येद्या आपलूंक जायत ना. आय नेवर टच्ड तंबाखू इन माय लायफ. नाही नॉर्मली जिबेचें तें कॅन्सर आसता पळय, येवचेंच हांवें पयल्यान सांगलें बरें, तंबाखू सिगरेट आनी एक्सेसीव सोरो अंतू येता. बट तुज्या केसीन कशें आयलें म्हणल्यार क्युरियोसिटी. म्हळ्यार डॉक्टर विचारतालो म्हाका, नीव स्मोक ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕುಡಿತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಸರಲ್ಲ ಹಾಸನ್, ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ಇವನು? ತಾನೇ सांगले, ನಾನು ಪೋಟ್ಟ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು तांकां सांगलें. वाज हॅपी. कितले वर्स स्मोक करतलो हितून? मे बी 7-8 years. मस्त करतलो ही. एवरेज हाफ पॅकेट ए डे. हाफ पॅकेट डे. नॉट सो मच. म्हळ्यार आमी कामाक गेल्ले कडेन कोलिग्स आसतात, बरे फाटल्यान सिगरेट बघा म्हणटात, च्या पिवन जाल्ले उपरांत. इट वॉज लायक दॅट. आनी आमकां त्या वेळार गुर्तू ना. हे पटी आमी आमच्या देवाच्या सुवार्थ्याक आयिल्ल्या मागीर आमकां कळ्ळें खंयचें बरें न्हय म्हणून. नाही म्हळ्यार डॉक्टर सुरेश रावान एक उतार सांगिल्लें, म्हळ्यार जो कोण ड्रिंक्स करता, ड्रिंक्स करून इमिडिएटली स्मोक करता, तांकां एक्चुअली 40 to 50% कॅन्सर येवचें लक्षण चड आसता म्हणून. म्हळ्यार एक एक्सेसीव स्मोकींग, बट ड्रिंकींग आनी स्मोकींग दोनी कॉम्बिनेशन असल्यांक ताणें ताच्या तूं सांगलां भोवशा आमच्या आनी कॅन्सर गेल्लो ना एपिसोडान ते पळयत हेड एंड नेकान डॉक्टर सुरेश रावान सांगलां. ओके, सो तशें तूं एक 7 वर्सां स्मोक करतलोय, मागीर डॉक्टरान कालें म्हळें हें कितें जालां 1994च्या पयलीं अंधकालातील. मागीर डॉक्टर म्हणालो कालें म्हळ्यार देर इज अनदर रिजन, इट इज अ टचिंग ऑफ द शार्प टीथ ऑन द टंग. आमचे दांत धार असतात न्ही, ते जिबेचेर कंटिन्युअस रब जाता आल्यार ते आमकां कळना. दॅट फॉर्म्स टू कॅन्सर म्हणून डॉक्टर सांगूंक लागलो. मागीर हांवें ह्या विशयान गुगलान चॅक केलें, पळयतना दॅट इज वन ऑफ द मेन रिजन. पळय तशें आसूंक पुरो, कालें करचें. रिजन शार्प टीथ आसलो, शार्प टीथ आसलो. पळय देखून म्हजे वयले सकयल पुरा दांत काडले जाता. पुरा काडल्यात. ते केदाळा कॅन्सर ट्रिटमेंट जाल्ल्या उपरांत गी पयलीं ना, ऑपरेशन करीत जाल्यार डॉक्टरान पयलीं दांत काडल्यात. पळय मागीर आतां तांकां हांवें डॅंट घालता म्हणल्यार डॉक्टरान सांगलें आतां घालूंक वचनाका. पूण तुका तें शार्प टिथाच्या विशयान कळोवन नासलें गे? म्हाका कळोवंक ना. म्हळ्यार तूं सडा डेंटिस्टा कडेन वचो नाय? तेला काही वर्स आहे पटी म्हणी. पूण डेंटिस्ट नॉर्मली सांगतात गे? ताणें सांगूंक ना म्हाका. जावं की 6 म्हयने पयलीं डेंटिस्टा कडेन गेल्लो हांव, पूण त्या विशयान ताणें म्हाका सांगूंक ना. पयलें गोत्ता जाल्यार ते ग्रायंड करून काडयताले की तेंगे कोणाक गोत्ता. तशें आतां पिळा येवन जाली, ट्रिटमेंट करचें खरी जत्त. सो मागीर हांगा उपरांत म्हाका डॉक्टर रोहन गट्टीक, डॉक्टर KP सरान म्हाका रेफर केलें. मागीर ताणें म्हजे कडेन उलोवन ताणें म्हाका एकदम क्लियर जावन ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलें. ऑपरेशन प्रोसिजर कालें आनी कालें पुरो करता. ताणें सांगलें तुजे जिबेचो एक कुडको करता, नॉट 2/3 पार्ट, स्मॉल पार्ट. आनी हांगा लिम्फ नोड्स काडटा हांव, हांगा स्टिचस करतले. आनी तें समज जाता कांय बरी करचें नाका. हांवें डॉक्टर विचारलें म्हजें काम अशें कायाकींग बिजनस आसा हांव, सो विदीन वॉट टायम आय कॅन जॉयन बॅक टू माय वर्क. आय हॅव टू रिस्टोर माय वर्क न्हू. 30 days म्हणून लागलो. 1 म्हयन्यान वचचें तुजें काम तुवें करी येता म्हणून लागलो. देन मागीर हांव ऑपरेशनाक रेडी जालो. म्हजे पुरा टेस्ट पुरो जाले, म्हणजे पुरो आसा न्ही, ब्लड युरीन ते पुरो सगळें स्कॅनिंग बीन पुरो जालें. जाल्यार मागीर तेन्ना ऑपरेशनाक डेट फिक्स केली. तुका काय BP आनी शुगर जालें प्रॉब्लेम? शुगर आसा, BP ना. जातली. BP नॉर्मल आसा. ओके. शुगर आसा, शुगराक हांव ट्रिटमेंट काडयता आसा. इट इज अंडर कंट्रोल. मागीर डॉक्टरान म्हाका थंय एडमिशनाक लेटर दिलें. थंय करंगलपडी हॉस्पिटल आसा न्ही, थंय एडमीट जालो. गेल्या त्या वर्सा
ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर म्हजी सर्जरी जाली. क्विकली जालें वय, म्हळ्यार वय. बारी फास्ट एक्शन काण वय गेलें. वय 10 तारखेर सर्जरी जाली. सर्जरी जावन हांव एक 10 दीस हॉस्पिटलां आसलो. आफ्टर 10 days हांव घरा गेलो. ओके. घरा तुका मागीर फूड आनी खावंक जातलें नॉर्मली पायप आसलें. ना पायपान ट्यूबांत सुमार दीस म्हाका ट्यूबांत लिक्वीड घालचें आसलें. ओके ओके. हय म्हणजे बायल म्हज्या भुरग्यांनी ट्यूबांत म्हाका लिक्वीड घालचें आसलें. आनी हॉस्पिटलान म्हाका इतल्या बरें करून ताणें पळयलां की तें सांगूंक पाहिजे ना. तांची नर्सां डॉक्टर्स टायम टू टायम विजीट आनी नर्सांची अटेंडिंग म्हणून सांगल्यार इट वॉज सो वंडरफूल सो ब्युटिफूल. इतल्या बरें करून तांणी पळयतात की एक चूर कांय जाल्यार कुडली इमिडिएटली येवन तांणी अटेंड करतालीं. तें म्हाका मस्त बरें लागलें. उपरांत घरा हाडलो हांव. 1 म्हयनो घरा आसलो. ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर म्हजें ऑपरेशन जाल्लें. हार्ड फूड म्हाका कांय खावंक जायनासलें. गेल्या त्या वर्सा नोव्हेंबराच्या 4 तारखेर हांव वचून कुंभकार खाण गेलो. इगेजेन मिस्टार गेलो हांव. ओके. इट वॉज फर्स्ट टायम आफ्टर माय सर्जरी आय वॉज रिसिवींग द होली कितल्या कम्युनियन. म्हयन्या उपरांत? 1 म्हयनो. 1 म्हयन्या उपरांत. 1 म्हयन्याच्यानी उणें 3 weeks. ओके ओके. 3 weeks प्लस. ताच्या मागीर म्हजें डेवलपमेंट जालें आनी जावंक आची अंगाची दूख आसली. आनी उपरांत हांवें फूड तोंडांत ओरली खाण घेवन सुरू केलें. म्हळ्यार लिक्वीड नॉट हार्ड फूड. जावन उपरांत अशें एक 3 म्हयने हांव आंगात खोडी हाडत आसलो. ओके रेस्ट. ओके ओके. डॉक्टरान 1 म्हयन्यान सांबाळ औषध सांगलें. बट तुवें तरी वचून रिस्क म्हज्या काडूंक ना. ना बायलेन भुरग्यान जोडीचें न्ही. ओके. ताणें सांगलें समाधानाचें खंय वचूंक नाका हांगा तुमचो म्हणून. बरें जालें फॅमिली ओटुकी म्हाका 3 म्हयन्याचो टायम मेळ्ळो. तुका दोगां भुरगीं न्ही? दोगां भुरगीं. एकलो रुबेन रुबेन धाकटो. व्हडलो रॉल्स्टन तो शिप्पर आसा. शिपर आसा. वय वय वय. ओके. ताणें म्हाका मस्त रितीन सहकार दिला. स्पेशली रॉल्स्टनच्या बायलेन हांगा ट्रिटमेंटा टायमार पुरा हॉस्पिटलां येवंक. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इन कॅन्सर आमी केदाळाय सांगता हांव एक कॅन्सर एका फॅमिलींत आयलें म्हणून जाल्यार तेजें फस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज मायंडसेट. तूं मायंडसेटान पास जालो कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हणलें म्हजी बायल बी येयली पूण हांव बी येवना. म्हळ्यार तुका तें पयलें सर्जरीचें एक्सपिरियन्स आसलें बट तुजें मायंडसेट बारी स्ट्रॉंग आसली. सेकंड थिंग रायट ट्रिटमेंट म्हळ्यार तूं रायट डॉक्टरा कडेन पावलोय रायट हॉस्पिटलाक पावलोय रायट टायमार ट्रिटमेंट जालें. नंबर 3 फॅमिली सपोर्ट वीच इज काले म्हणटात तुका तें फुल्ल सपोर्ट मेळ्ळो तुज्या मिसेस आनी तुज्या दोगां भुरग्यां तावन आनी सुनेत तावन. सो दीज 3 थिंग्स आसले जाल्यार खंयचे कॅन्सरी विन जायत म्हणलें दाखोवन दिलाय. 100%. ते तुजी एकल्याचें केस न्ही. जे कोण कॅन्सर विन जावन आयल्यात हर एकाचें ह्या 3 कॉम्बिनेशन आसता. खंय फेलियर जाल्यात तें खंय म्हणी एक फेल जाता. आयदर ट्रिटमेंट फेल जाता ऑर काले म्हणी फेल जाता. सो तुज्यान तूं परफेक्टली तुजें फायट काले म्हणून आसा कॉम्बिनेशन आसा तेगांचे 3 फॅक्टाचे. एक्झॅक्टली. आतां तुजें सर्जरी जावन 1 वर्स जालें न्ही. काले कशें काले बरा फॉलोअप आसा काले बरा मेडिकेशन आसा. ह्या कॅन्सरा संबंधित मेडिकेशन म्हणून कांय ना. खाली 3 म्हयने पटी हांगासर येवन डॉक्टर सुरेश राव कडेन आमी रुटीन चॅकअप करूंक आसा तितलेंच. आतां कांय पेट स्कॅन आनी कांय करतात गी? ना ना कांय ना. म्हाका रेडिएशन करूं ना. म्हाका आनी कालें करतात न्ही तें केमोथेरपी करूं ना. डॉक्टरान सांगलें की ना तुजे रुट्स तितले डीप वचोनात. सो रिपोर्ट बरो आयला त्या देखून तुका ते गरज ना म्हणूंक लागलो डॉक्टर. तें बरें जालें म्हाका. सुरू म्हाका स्टार्टिंगाचेर जेवंक आनी परत म्हाका रुचनासलें. वय वय वय. शीत जेवंक जायनासलें फूड रुचनासलें. तें ताजे सिम्पटम्स आसता. सिम्पटम्स वय आसता कांय करूं जायना. पूण आतां सगळें एक नॉर्मल जावन आयलां. आय एम बॅक टू माय प्रिवियस पोजिशन. वाव व्हेरी गुड. वय वय. ग्रेट. म्हाका तुमी सांगलें न्ही बिकॉज यू आर विल पॉवर म्हणून. येस येस. खंडीत. डॉक्टर कृष्णप्रसादान म्हाका सांगचे हांगा कन्सल्टन्सी आयल्या वेळार हांगा कांय स्कॅनिंग आयल्या वेळार डॉक्टरान सांगचे हे सुपरमॅन म्हणून सांगचे तांकां मेळ्ळो ना सुमार तेंप जालो. व्हेरी गुड डॉक्टर. इवन डॉक्टर रोहन गत्ते ऑल्सो आनी सुरेश ऑल्सो. आतां म्हाका एक आमच्या विक्षकाचे एक जनरल नॉलेजी खातीर बिफोर तुका हें जावच्या पयलें डायग्नोस जावच्या पयलें तुजी लायफस्टायल कशी आसली? माय लायफस्टायल वॉज गूड. म्हळ्यार लायफस्टायल म्हळ्यार कशें खाणा म्हळ्यार तशें न्ही एक खाणा जेवणाचें एक्सरसायज वॉक या तुजे फिजिकल एक्टिविटीज देन फूड हॅबिट्स देन स्ट्रेस. या ओके. म्हाका म्हळ्यार स्लीप डिस्क ऑपरेशन जाल्ल्या मागीर म्हजे फिजिकल एक्टिविटीज उण्या जाल्या
आय वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल, आय वॉज प्लेइंग बॅडमिंटन. हो 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 ते खंयचेय म्हाका ताजे उपरांत करूंक जावना. एक्टिविटीज फुल्ली स्टॉप्ड. त्या वरी म्हजी वेट चड जाली वय. ओके ओके. आनी त्या खातीर म्हणून हांवें लेखा परस चड स्ट्रेस घालूंक म्हाका जायना. आय कॅनॉट. हां, कळ्ळें ना. तशें. सो एक्सरसायज म्हणून विशेष करनातलो हांव. आमी सद्दां वॉकिंग वता. हांव हांगा कोडयाळ आसतना मंगळूर रावतना हांव आनी म्हजी बायल सदां सांजेर आमी वॉकिंग वचून येता. एवरी डे चौकान आसतना ऑलमोस्ट. ओके. आनी हांव फाटल्या सुमार वर्सां उद्देवर म्हज्या सायटांत कायाकिंगाचें काम करनासतना देखून कोणी येतात तांचे कडेन उलोवचें, इताला जावचें, इतल्यान काम ते कायाक्स न्हीद सोडचे, तांच्या फाटल्यान हांवें दोन काडोवचें. दॅट इट सेल्फ बिकम्स एक्सरसायज. तशें. आनी आमचें फूड हॅबिट्स काय आमी विशेष लॅविश ना. लॅविश फूड कांय खायना. आमी खालें चिकन फ्राय, ते फ्राय नो, तशें पुरो खायना. नॉर्मल फूड. आनी आमच्यान एक आसता काले म्हळ्यार आयतार आसतना मातसो येजत म्हणून. नो, कितें जाल्यार खायचें म्हणून जाता. खाल्यां तितल्यांत. आयतार आमी प्याजांनी चटणी जेवल्ली आसा, तरकारी जेवल्ली आसा. आवर लायफस्टायल इज दीस. आनी चड म्हळ्यार ऑफकोर्स वी आर प्रेयरफूल पीपल. ओके. वी प्रे एवरी डे वी प्रे द रोजरी अँड वी प्रे टू गॉड एवरी डे. ओके, गुड. सो आतां एक बॅक टू काले म्हणटात आपले बॅक टू नॉर्मलाक ऑलमोस्ट आयिल्ले बरें आसा. आतां आनी एवरी 3 months टेस्ट आसा की कशें आसा तुका? 3 महिने येवपटी हांगा सर येवन डॉक्टर सुरेश राव कडेन चॅक करूंक आसा. आनी टेस्ट करना समज म्हणटा तितलें फिजिकल चेकअप मात्र. हय, आनी कांय ना. दुसरें कांय ना. हे एक्सरे काडयतात. एक्सरे, चेस्ट एक्सरे काडयतात. वय त्या शिवाय ते नॉर्मल आसा. त्या शिवाय दुसरें कांय ना. ओके ओके, व्हेरी गुड. सो आतां तुजी एक 1 yearचे ते फायट. 1 yearचे फायट जाल्यार साबार जाणांक तूं एक मॅसेज आसा की तेंगे म्हळ्यार सिमटम आयिल्ल्या कुठले डॉक्टरा कडेन वचा. बट तुवें 2 महिने तूं पयलें डिले केलें. डिले म्हळ्यार नॉट इंटेन्शनली. कुंकली आमी सगळ्यांक कुंकली आयिल्ल्या कुडले कालें चिंता नॉर्मल कुंकली. वय कान दुखू डॉक्टर तेंय म्हणटा कान दुखी एक सिमटम म्हणून म्हळ्यार कंटिन्युअस आयल्यार. 1-2 दीस येवन दुखेन गूण जावचे आसात पूण कंटिन्युअस कान दूख एक सिमटम म्हणून ताणें सांगलां. आनी जिबेचेर अनयुज्युअल ग्रोथ काली जिबेचेर मात न्ही सगळ्या बॉडीचेर सडनली म्हळ्यार हांगा तुका गुळो येता या आनी काले अनयुज्युअल ग्रोथ आसता. आनी स्पेशली 18 जाणांक अंतूं घाई आसता भोवशा जिबेर घाई येवन हें जाता. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. तुजी आतां हांव आज साबार जाणांक हेल्प जाला म्हूण चिंता. आनी ह्या कार्यक्रमाच्या आखरेक आमच्या सगळ्या वीक्षकांक खंयची एक मॅसेज दिवंक तूं आशेताय? आतां एक कालें म्हळ्यार कोणाक एक कॅन्सराची पीड आयली जाल्यार फस्ट भियेतात. उदेवा कॅन्सर आयलें म्हणून सांगून भियोवची गरज ना. नंबर 1. सेकंड, कोणा कडेन सांगनात. एरेला फोन व्हरची कोणा कडेन सांगूं वचनात. पूण हांवें कालें केलें म्हणून सांगल्यार म्हज्या घरच्यांक सगळ्यांक हांवें कळयलें म्हाका अशें जालां, ऑपरेशन आसा म्हाका म्हणून सांगून. म्हज्या फ्रेंड्सांक पुरो सांगलें. म्हजे प्रेयराचे फ्रेंड्स कोण आसा तांकां सगळें सांगलें अशें जालां म्हज्या बसत मागा म्हणून सांगून. तितलेंत आय वॉज आस्किंग फॉर द प्रेयर सपोर्ट, नथींग एल्स. आनी देवाच्या दयेन सगळें बऱ्यान जालें. त्या देखून कॅन्सराची पीड आयली म्हणून भियोवचें, अपसेट जावचें, ही गूण जायतली पिडा अशें पुरो चिंतचें आपणें आमच्या वॉल्टर सांगलें बरी इट्स ए मिथ. ते फटी पिडेक बरें ट्रिटमेंट आसा. सांगलें बरी जोगत्या वेळार जोगत्या वयच्या वेळार जोगतें ट्रिटमेंट काडल्यार खंडी जावनी आमी ह्या पिडेतां सुटका जोडयेत. हांवूच एक एग्जाम्पल. हे नकत धैर्य काडया. ओके रिचर्ड बाब, देव बरें करूं. तुजो टायम एक दिलाय आनी दुसरें तुवें दुसऱ्यांक सांगचें धैर्य केलाय म्हळ्यार एक बरें मोन दाखयलाय. आनी हातूं खंडीत जावन आमचे जायते वीक्षक कितें आसात ते इल्ले म्हणून तांकां बेनिफीट लाभतले. केवल एका सेक्शनाचे कॅन्सर मात न्ही खंयच्याय बॉडीचे खंय आसा जाल्यार कशें धैर्य काण घेयत, कशें प्रिकॉशन काण घेयत आनी कशें ट्रिटमेंट करयत म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय. बरी भलायकी तुका मागता. तुजें मिशन तुजें मिसांव कितें आसा तूं मुखार सुनोस आनी तुजें कायाकिंगाचें कामय बरें चलोवन दी आनी तुका आनी तुज्या सगळ्या फॅमिलीक आमी बरें मागता. देव बरें करूं. थँक्यू. मस्त देव बरें करूं. थँक्यू. मोगाच्या वीक्षकांनो, कॅन्सर गेल्लो ना म्हणलें कार्यक्रम कन्नडान जाताना हांगासर एक कोंकणी एपिसोड. जर तर कॅन्सरा विशयांत तुमचे कडेन कसलींय सवालां आसात ती आमी डॉक्टरा कडेन विचारचें म्हणून बघता जाल्यार तुमच्या स्क्रीनार आसचें तें नंबर तुमी पळया आनी आमकां वॉट्सॅप करा त्या नंबराक.
जर तर तुमकां टेक्स्ट करूंक कशें जाता जाल्यार तुमी वॉयस मेसेजी धाडी येता पूण तुका कॉल करनाकात कित्याक म्हळ्यार कॉल केल्यार कोणी काडचे नात. दुसरें, जर तर तुमकां डॉक्टरा कडेन कन्सल्ट करूंक आसा, तुमकां डॉक्टरा कडेन उलोवंक आसा, MIO मँगलोर इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑन्कॉलॉजी कॅन्सराक डेडिकेट केल्ली एक मात्र हॉस्पिटल आमच्या सगळ्या कुडियालांत. केदाळय तुमी येवन मेळयेत. तुमच्या स्क्रीनर आसचें कॅन्सर हेल्पलायन नंबर नोट करा, कॉल करा, अपॉयंटमेंट काडून घेया, या कितेंय फोनार इन्फॉर्मेशन तुमी काडून घेया. आनी तुमी पळया, दुसऱ्यांकी सांगा, यूट्यूबार वचून दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर कॅन्सर गेल्लो ना म्हणलें सर्च करचें जाल्यार तुमकां पुरा एपिसोड मेळटले. आनी तो आमी ब्रेस्ट कॅन्सर कवर केलां येदोळ पर्यंत, ओवरेन कॅन्सर कवर केलां, आतां हेड एंड नेक कॅन्सर आमी कवर जाता देखून. आनी मुखार सगळें वर्स हें एक अवेरनेस चलोवन येतलें आनी हर एका मेजर कॅन्सरा विशयान आमी उलयतले. आमचें कामूच धैर्य दिवचें, कित्याक म्हळ्यार कॅन्सर एक असली पिडा कोणाक केदाळा येता म्हणलें बिलकूल कळना. आनी दुसरें, कॅन्सर येवचें एकल्याक पूण सापार जावचें ताज्या भोंवतणी आसल्या सगळ्यांनी. देखून आमचे ह्या वक्ता आमकां भोव गरजेचें कितें म्हळ्यार धैर्य काणगुंचें, धैर्य दिवचें, सकारात्मक चिंतचें. पळयते रावा दैज वर्ल्ड 24/7. नमस्कार.